राज्यात गरमेचो पारो दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान मडगांव वाठारांत बिरेस्तारा सकाळी 34°C तापमानाची नोंद जाल्या। दमट वातावरण आनी मळबात ढग जमिल्ल्यान चड गरमी जाणवत आशिल्ल्याचे तापमान विशयक अभ्यासक अतुल नायक हांणी सांगले। सकाळी उणे तापमान 29°C आशिल्लें, पूण हळूहळू तापमान वाडून 34°C पाविल्ल्यान नागरीक काचाबूल जाल्यात। 2-3 दीस गरमी सामकी वाडत आसा आणि आज तर मडगांवां 10:30 वरांचेरच जवळ 35°C जालां आणि फील्ड हीट इंडेक्स फील्ड टेम्परेचर जे भायर वतकीर दिसता तो जवळ 45°C जाला। हे कित्याक जाता तर कालच्यान सांज जातकीर जवळ 4-4:30 नंतर दमटशें जावपाक लागता, ढग येवपाक लागतात आणि हीट पळय जी गरमी वाडिल्ली आसता ती ट्रॅप जावन उरता, ती हवे भितर एस्केप जायना आकाशात आणि जमिनी गरम उरता। त्या खातीर आज सकाळ फुडें जेन्ना आमी मिनिमम टेम्परेचर पळयता तो आज जवळ 29°C आशिल्लो। हो 29°C हळूहळू वाडत आज 10:30 जवळ 35°C जाला आणि मागीर तो 36-37 म्हणसर वचपाक शकता। पण मागीर दनपारी 1-1:30 सुमार दर्या कडल्यान वारें जें येता तें मातशें टेम्परेचर 37 वयर वचूंक दिना, पूण तें वारें दर्या कडल्यान येता तें ह्युमिडिटी घेवन येता। आतां ह्युमिडिटी फक्त 60% आसा, ती दनपार म्हणसर परत वाडून जवळ सांजची म्हणसर 80 म्हणसर वचपाक शकता। त्या ह्युमिडिटी खातीर हे जे पळय फील्ड इंडेक्स आमकां हीट इंडेक्स 45 जो आसा तो 50-52 सुमार दिसपाक लागता। ह्या वर्सा पावस मातसो कमी पडला, प्री मान्सून शावर। पोरवं वर्सा तुमकां याद आसतली 20 मे म्हणसर गोंयांत पावस पाविल्लो, पूण अंदू पावस सगळे कडेन लेट आसा, अजून तो अंदमानाक आनी केरळाक पावूना। गोंयांत तो जुनाक पावतलो अशें म्हणटा, तितले म्हणसर आमकां ही गरमी सोंसची पडटली अशें दिसता।